आसा थोडे जे आसा आनी जातीवादी जे आसा टिप्पणी जी आसा करून जे आसा सरकारा मदीं जे आसा ते खरवली म्हणून उरल्या आनी तेका लागून गोंयचे वेगळे वेगळे समाजाचे आमचे वेगळे वेगळे एसोसिएशन्स वेगळे वेगळे जे आसा आमचे लोक एमी वचून जे आसा पुलीस स्टेशनार जे आसा कंप्लेंट दिल्ले कडेन आसा आनी ताकाच लागून आयज सकाळींच्यान आमी मडगांव पुलीस स्टेशनार जे आसा आमची जामा मस्जिदाचे तर्फेन फर्स्ट कंप्लेंट दिली मागीर जे आसा काल राती आमच्या भुरग्यांनी वचून फातोर्डा पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिली आमची अल मदिना मस्जिद जे आसा तेंचे लोकांनी वचून जे आसा रुमणामण थंय दिली आनी तशेंच जे आसा मडगांव अशें करून आख्खे गोंयभर म्हापसा पणजी वास्को फोंडा सगळे गोंयांत जितले पुलीस स्टेशन आसा म्हाका दिसता मॅक्झिमम सगळ्यांचे सेंटिमेंट एड केल्या कित्याक प्रॉफेट मोहम्मदाचे अगेन्स्ट जे आसा कोणीय टिप्पणी करत हें आमी जे आसा केन्नाच सोंसून घेवपाचें ना ते तो आमकां सगळोच आनी तेजेर कोणीय टिप्पणी करत आमी केन्नाच खोपोवन घेवपाचें ना ते कोणूय आसूं मागीर ती खंयचीय सरकार आसूं ते कोणूय आसूं तेजेर टिप्पणी करपी जे आसा आमी केन्नाच जे आसा हें सोंसून घेवपाचें ना हें आमचे रक्तान आसा सो आमी जे कितें आयज आसा आयज जे आमी कितें आसा हांगा उबे आसा ते फक्त आमचे प्रॉफेट मोहम्मदाक लागून जे आसा आयज आमी हांगा उबे आसा तेकाच लागून आमी आयज DGPक मेळ्ळे आमचे पार्टीचे अध्यक्ष बाब सदानंद तनावडे हेंचे कडेन आमी उलयले सकाळीं तेणें सांगलें पयलीं वचून जे आसा तुमी पुलीस स्टेशनार कंप्लेंट दिया पक्ष जो आसा एज अ पार्टी तुमचे फाटल्यान सदांच उबी आसा आनी त्या ग्रावंडाचेर आयज सकाळीं वचून आमी कंप्लेंट दिली मागीर मुख्यमंत्री कडेन जे आसा आमी ऑलरेडी उलयले परतून जे आसा मुख्यमंत्रीन सांगलां की आपूण मेळटलो म्हणून कम्युनिटीच्या वांगडा आनी खंय जे आसा हें पावलां खंय जे आसा हेंची जे इन्वेस्टिगेशन जे आसा खंयच्या लेवलाचेर पावल्या तेंय जे आसा आपूण तुमकां ब्रीफ करतलो म्हणून DIG आसा तेजे कडेन आतां आमी मेळ्ळे DIGनी आमकां सांगलें DGP जे आसा आउट ऑफ स्टेशन आसा DGPकूय हांव थँक्स म्हणटा की ताणें 2-3 फावटी कॉल केलो आनी आमचे IGPक धाडलो मेळपाक लागून आनी आमचें डेलिगेशन जें आसा ओमवीर सिंग जे आसा ताका मेळ्ळे आनी ताणें नायसली ताणें ब्रीफ केलो आमकां आनी इन्वेस्टिगेशन जें आसा ऑलमोस्ट जें आसा ताका त्या भुरग्यान जे कोणें पोस्ट करता ताका धरपाचें जें आसा ताणें दाखयलां ताणें सांगलां की आपूण मुखारची इन्वेस्टिगेशन तुमकां सांगूंक शकना कित्याक इट इज सारकें पॉयंटार आसा म्हणून आमी आनी म्हाका खात्री आसा की जो कोणें गोंयची सरकाराक आनी स्पेशली डॉक्टर प्रमोद सावंताची सरकाराक जें आसा हें टार्गेट करपाचें जें काम जें आसा गोंयांत जें चल्लां एक शांती आमचो जो गोंय आसा आमची गोंयान सदांच हें जें हार्मनी आसा ही मेनटेन जाल्ली कडेन आसा ताका डिस्टर्ब करपाचें काम जें आसा थोडे लोक जे आसा करता आमी गोंयचे मुख्यमंत्री कडेन मागला की असले जे आसा लोकांक नॅशनल सेक्युरिटी एक्टाचे खाला असले लोकांक UAPA एक्टाचे खाला उपा जो एक्ट हाडला हो एकाच लागून हाडलेलो की गोंयची जी आसा शांती कोण भंग करता असल्यांक जे आसा उपा एक्टा खाला जे आसा बंद करपाची गरज आसा आनी म्हाका खात्री आसा की असल्या भुरग्यांक जे आसा उपा आनी नॅशनल सेक्युरिटी एक्टाचे खालाक जे आसा हे भितर घालतले सो कॉन्शियस कम्युनिटीक ते आमचे हिंदू भाव आसूं कॅथलीक भाव आसूं सीख जावं आनी मुस्लीम भाव आसूं कोणाकूच जे आसा असले जे आसा सेंटिमेंट जे आसा कोणाचेच हर्ट जावपाक जायना आनी गोंयान स्पेशली आमी सदांच मेळून रावल्या आनी सदांच आमी मेळून रावतले ताका लागून देव बरें करूं कितें सांगता नांव बीन कोण तो तुमकां खबर आसा नांव ताणें जें आसा ID जी आसा फेक ID करून जे आसा हेणें सगळें पोस्ट घातला आनी ताणें कॅच मी इफ यू कॅन म्हणून जे आसा एक चॅलेंज जे आसा ही सरकाराक दिल्या सो ताणें चॅलेंज करतना सरकाराक केला कम्युनिटीक जे आसा हें चॅलेंज जावना कम्युनिटीक जे आसा यूज करून सरकाराचेर जो आसा ताणें जो आसा तीर मारला आनी म्हाका दिसता की हे जो तीर जेणें मारला हेका जो आसा सरकार आनी आमचे लोक आमी जे आसा हे असले जे आसा खपून घेवपाचे ना आनी आमची सरकार आयज हांवूय सरकारा मदीं आसा हांवूय जे आसा चेअरमॅन आसा आनी आमची सरकार हेजेर गंभीर आसा आनी सरकार जी आसा डेफिनेटली जे आसा असल्या मनशाची जे आसा हांकां जे अरेस्ट करून भितर घालतली एकूच अशें पोस्ट केला काय तेन्ना आनी अशें दुसरे कम्युनिटीचेर केला काय सद्याक आमची आनी कॅथलीक कम्युनिटीची जी आसा हेणें पोस्ट केल्ले कडेन आसा सो खंय तरी रिलिजियस आमची जी हार्मनी आसा गोंयान हेका डिस्टर्ब करपाचे प्रयत्न चल्ल्या ते कॅथलीक भाव जावं आमचे हिंदू भाव जावं हेज्या पयलीं जे आसा आनी कोणें जें आसा हें सांगलें तेन्ना मुख्यमंत्रीन जे आसा स्टेट जे आसा वॉर्निंग दिल्ली की कोणूय जे आसा रिलिजियस जे आसा शर्मा जावं कितें जावं केन्नाच दिवपाचो ना म्हणून रिलिजियस ग्रावंडाचेर केन्नाच कोण भाशण दिवपाचो ना म्हणून एक क्लियर मॅसेज जी आसा गोंयची जी आसा मुख्यमंत्रीन जे आसा स्प्रेड केल्ले कडेन आसा आनी म्हाका दिसता हें खंय तरी कोणा मनाक जे आसा लोकांक दुखपाक लागा की डॉक्टर प्रमोद सावंत तिनूय कम्युनिटी घेवन कसो इतलो जो आसा मुखार वयता आनी गोंयान इतलें पीस कशें आसा सो कशे तरेन जे आसा गोंयची सरकाराक बदनाम करपाक
गोंयची जे सरकार बरे भशेन चलोवपाक लागला डॉक्टर प्रमोद सावंत तेका कशे भशेन जे आसा बदनाम करपाचे प्रयत्न जे आसा चल्ला आनी म्हाका जे खात्री आसा की गोंयचे पुलीस जे आसा तेका सोदून जे आसा बिहायंड द बार्स घालतले म्हणून देव बरें करूं. आमी NSA नॅशनल सेक्युरिटी एक्ट जो आसता हो हेकातलो आसता की नॅशनल जी हार्मनी आसता आमची देशाची हार्मनी ही डिस्टर्ब करपाक. आतां हो पोस्ट व्हायरल जावन आख्खे जो आसा देशभर गेला. आतां कर्नाटका ही कंप्लेंट फायल जातली, महाराष्ट्रानूय कंप्लेंट फायल. पोस्ट जेन्ना व्हायरल जाता इंस्टाग्रामाचेर आख्खे संवसार वयता, वर्ल्ड वायड वयता तो कम्युनल हार्मनी जी आख्खी देशाची डिस्टर्ब जाली. सो असले लोकांक आनी म्हाका दिसना की जे आसा तुवें तांकां बारीक बीन सेक्शनां लावपाचें. हांकां एकूच सेक्शन NSA आनी UAP एक्ट हे 2 सेक्शन लावपाचे. हांकां आनी बेल म्हणटा ती ना. सदांच तेमी भितर रावपाचें आनी मागीर कितें आसा थंय तांकां शिक्षा जी आसा भितरल्यानूच तांकां मेळपाक जाय. थँक्यू.